म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आयली की एक असो स्टॅबिंग केस जाला. स्टॅबिंग केस म्हणून असो इन्फॉर्मेशन आयलें. सो इमिजिएटली हांवें म्हाज्या PSAक कॉल केलो पुलीस स्टेशनाचेर आनी थंयच्यान एक जीप धाडली. PCR व्हॅन एक्टिवेट केली थंयच्यान आनी ते ऑन द वे आशिल्ले. आनी ऑन द वे जेन्ना हांव अहमदाबाद हो सिरसय जेन्ना पावलो तेन्ना हांवें कमोशन पळयलें सगळें. ट्राफीक ब्लॉक आशिल्लें. सो गाडी पार्क केली सायडीक पळयलें जाल्यार एक विक्टीम आशिल्लो एज वेल एज एक्युजूय आशिल्लो थंयसर. सो विक्टीम तेजें ब्लिडींग चलतालें. सो विक्टिमाक आमी इमिजिएटली PCR व्हॅनीन घातलो. एज वेल सिच्युएशन कंट्रोल केलें आनी तो एक्यूज आशिल्लो तेकाय आमी घेतलो कस्टडीन आनी दोगांयकूय हाडले हांगासर. आनी त्याच्या उपरांत मागीर विक्टीम जो म्हणटा तो टॅक्सी ड्रायव्हर सुभाष पांडुरंग सावंत 69 इयर्स. तो एक्चुली टॅक्सी ओनर आनी हो हांगाच्यान टॅक्सी स्टँड म्हापसाच्यान ऑपरेट करता. सो स्टोरी अशी की सकाळी जो एक्यूज आशिल्लो जो पॅसेंजर लॅनी पिटर सिमोयस 60 इयर्स हो कांसा रावपी. हो पयलीं एब्रॉड आशिल्लो आनी आतांच तो आयला आनी तो मॅकॅनीक बाय प्रोफेशन. सो ह्याने प्रिपेड टॅक्सी बूक केली म्हापशा आनी सकाळी अरावंड 8:15 सुमार थंयच्यान ते टॅक्सी घेवन तो हांगा वचपाक अस्नोरा वचपाक. सो जेन्ना ती टॅक्सी घेवन ते आयले जेन्ना अरावंड अबावट 8:45 जाल्लेली तेन्ना जेन्ना सिरसय पावले तेन्ना टॅक्सी रावपा लायली आनी कोण तरी आपलो फ्रेंड येवपाचो म्हणून रावले. तेन्ना विदीन टायम एक 5 मिनटां गेली म्हणून टॅक्सी ड्रायव्हर देंवलो युरीन पास करपा खातीर. आनी जेन्ना परत आयलो एक 2-3 मिनटां तेन्ना सडनली कितें जालें कळूंक ना. तेचे कडेन कितें जे कोयतो आशिल्लो तेका हँडलाय नाशिल्ले. सो ते कोयत्यान तेणी असॉल्ट केलो फाटल्यान तेचेर तकलेचेर. जेन्ना हो टॅक्सी ड्रायव्हरान विचारलें तेका बाबा आपल्याक कित्याक असॉल्ट करता तेन्ना तो परत आनी एक असॉल्ट जालो तेच्या फोरहेडाचेर. सो तो ब्लिडींग आशिल्लो. इमिजिएटली त्याच मिन टायमाचेर हांव थंयच्यान पास जातालो तेन्ना हांव पावलो आनी सिच्युएशन कंट्रोल केलें आनी इमिजिएटली आमी तेका शिफ्ट केलें. इन द मीन टायम आमी मागीर तेचेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो एक्युजाचेर. क्रायम नंबर अंडर सेक्शन 326 506(2) आनी मागीर एक्युजाक आमी अरेस्ट केलो. कस्टडीन घेतलो, मेडिकल केलो उपरांत आनी मागीर काल आमी 25 तारखेर तेका प्रोड्यूस केलो आनी 14 डेज ज्युडिशियल कस्टडी तेका कस्टडी दिल्या. आनी तो आतां सद्या एट प्रेझेंट ज्युडिशियल कस्टडीन आसा.